It is being started from this junction up to St. Sebastian Chapel junction. Subsequently from that junction we will start one day again to electricity. Concept is to make awareness amongst the people who live on both the sides of the road. They are going to distribute a handbill asking them that they should love Margao, they should keep Margao clean. For that they should keep their house clean and they should keep their surrounding clean. So it starts with them. That is why we are involving school children also. School children will move from house to house. Along with the entire stretch will be cleaned up with the help of municipal vehicles, municipal people and all of us. एक ग्रुप आपुळे तो रस्त्याच्या दोन्ही सायडीच्या घरांनी आणि शॉप्सांनी वतलो. तांकां हँडबिल दितलो आनी तांकां सांगतलो की हे गार्बेज भायर उडय नाकात. शक्यतो शॉपां तांकां सांगतलो की तुमचें एक बीन तुमचे हातूंत दवरा. म्युनिसिपालिटीचो मनीस जेन्ना क्लियर करता तेन्ना ते क्लीन अप करतलो. दुसरें रस्त्यार जें पळय कितें आसा झाडां बारीक बारीक माती कितें आसा ती सगळी आज क्लीन जाता. म्हणजे दिस स्ट्रेच कुड बी इनफॅक्ट वी आर थिंकिंग ऑफ एन टॉईंग ऑफ विथ एन आयडिया वेदर आखे सोशियो कल्चरल मंच हेडेड बाय दामू शिरोडकर कॅन मेंटेन दीस रोड परमनंटली. म्हणजे कितें बारीक सुद्दां कितें जाल्यार त्या रोडाचेर दे वील टेक केअर अशें कन्सेप्ट ट्राय करतात. ऑन पायलट बेसीस वील सी. म्हाका जाल्यार अशें दिसता की चिल्ड्रन आर द बेस्ट ब्रँड एम्बेसेडर. कळ्ळें जर भुरग्यांनी जर सांगलें आनी भुरग्यां कॅन टेक दीस मेसेज इन अ मच बेटर वे. कळ्ळें जाणट्यांक तुमी कितलेंय सांगलें जाल्यार व्हडलोसो फरक पडना. बट भुरग्याची जी मायंड आसा न्ही तूं बरी कंडिशन करपाक शकता. आनी आज टीव्ही खातीर प्रिंट मिडिया खातीर डिजिटल मिडिया खातीर भुरग्यां सामकी अवेर जाल्लीं आसात की कचरो हो सेग्रिगेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्लास्टीक वेगळें दवरचें. प्लास्टीक इज बॅड फॉर हेल्थ.